तो सान सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती ओढवुल्लासान जेवणार तुझ्या सर्गीच्या जेवणार तुझ्या सोमिया उर्बीन आम्ही जमल्या भक्ती मोगान तुका आम्ही हरसिता खालसान मोनानी तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आम्ही वचयता. देव दिसती तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो ह्या मंगळाराच्या नव्यानाच्या मिसाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. सांजू तात देव बरोवसो सांडलेल्यांक बरोवसो दिवचो किरीत सांत तुमचे खातीर विनंती करता. तुमचे सर्व इरादे जेजूच्या पांयां तळा समर्पिता. तुमकां मागलेलें सगळें तो फावो करता. ह्या सांजुदाच्या मजतीन आमी भेटोवचें मीस आनी करचें नवेन आनी सक्रामेंटाचें आराधन हे तेस्त प्रतिफळान भरलेलें जावं दी म्हण विशेश करून तुमचे खातीर आमी मागता. माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भाव भयणी खातीर भक्तिकां खातीर कश्टतेल्या खातीर विशेष करून आमी मागता. हे संदर्भात अर्ग आनी तें बसोत मीस भेटयता. फबी आनी जेसी मेंडोन सदो कतार कॅन्सराची पिडा गुण सल्ल्याक अर्गां मीस दिता. जानेट टेलिस चिंबूर मुंबई अर्गां मीस दिता. एलिझाबेथ मुंबई प्रत्येक ते सवा खातीर मीस दिता. विल्फ्रेड बर्बोसा बोरविली मुंबई अर्गां मीस दिता. मिशेल ॲशल डिसोजा मुडबिल्ले प्रत्येक ते सवा खातीर मीस दिता. शारोन डिसोजा चकला मुंबई म्युनिसिपल इलेक्शनांत टिकेट मेळच्या पासत अर्गां मीस दिता. ग्रेशिन आनी रेनिटा मार्टिस गुरुपुरा कैकंबा ते संपोसूस मीस दिता. बाबा जियान आनी ग्रियान मार्टिस बऱ्या भलायके खातीर गुरुपुर कैकंबा अर्गां मीस दिता. जिया लिओरा आरान्ना तिसऱ्या जल्माच्या दिसा देवाक तिसऱ्या वर्साचो जल्माचो दीस आचरण करून देवाक अर्गां सन भेटयता. पेरमुदे अबुधाबी अर्गां मीस दिता. हिलरी डिगोना इज्रायल मुडबिद्री अर्गां मीस दिता. जल्मा दीस संदर्भी जॉन पाऊल डिसोजा विक्रोली मुंबई. तशेंच बऱ्या भलायकी मेळच्या पासत पॅरलायज जाला अस्वस्थ आसा बरी भलायकी बेगीन पावसावच्या पासत मीस दिता. सेबॅस्टियन तावरो मुंबई ह्या सर्विरेद पासत मागता आसतना जे कोणा मागतना बसयला तांचो उडास करून तांचे पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक फोट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसो. नितळ काळजान नितळ आत्म्यान या देव तेंपलाक परत आमी हांगासर आयला. आमी मागलें आशिल्लें सकळी या पात्रोन संता मरीपात भगवंत देवा मरीपात आमच्या जिवितांत आमकां मेळ्ळां. त्याच परवशान मगाळ भाव भयणीनो परत आमी हांगासर या नव्यानांत वांटो घेवंक बलिदानांत वांटो घेवंक आमी हांगासर आयल्या आसता. जेजो आमकां सांगता आमी देवाचे उपादेश पाळन आमी जियेजे. केवळ ताची स्तुती वंटांनी केल्यार आमी पावना. काळजा मनांनी आमी करीजे. भावार्थान आमी करीजे. आमचे मागणी सर आमची मागणी आमी भेटीत आसतना तें देवाक तें मानव जाय. ते दाडा मात्र आमच्या जिवितांत बरेंपण जाता. आशिर्वाद आमकां मेळटा. ह्या बरोवशान हे मिसाचें बलिदान आमी भेटीत आसतना सवार पोटी देवाचे कायदे पळोवंक उपादेश पळोवंक आमी फाटीं सरल्या. आमी आमच्या उतरांनी करण्यांनी आमी देवाक विरोध जावन आमी सरल्या. पाताक आमी आदारला. जायती दूख बेजाराय घेवन आमी हांगासर आयल्या आसता. सकळी देवाक आमी समर्पण दिवया.
आमची मागणी आमची ते सवा आमची इरादे आमी भेटयत आसतना देव आमकां आयकोन दी आनी आमी मागले आशिल्ले आमकां तो फोव करून दी म्हणून मागता आसतना एक घडी बरो मावून रावया. आमची सूख आमची अस्कत काय देवा मुखार आमी वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकें सर पवित्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सार सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून देव सदां संकार भुरगीं सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पथकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमीन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट. प्रार्थुया. देवा आमच्या मगळा बापा धर्म तुझा दूत देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान सड आनी सड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भवातान मानून घेवंक तुका वळखूंक फोव कर. आनी अशें आख्या प्रितीमेचे तुजी पवित्र सभा वडत वसो आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमीन. रायाच्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत सलमाव इस्रायलाच्या सगळ्या समुदाया उजीर सरेस्परा वेजी मुखार उबो रावलो आनी आपले हात आकाशाक उबारून ताणें म्हळें, सरेस्परा इस्रायलाच्या देवा, वयर सर्गार आनी सकयल पृथ्वेर तुजे तसलो देव कोणूच ना. सगळ्या काळजान तुका विस्वासी रावन चलतल्या तुज्या सेवका कडेन तूं तुजो सल्लो दयेन सांबाळटाय. देव खरेंच ह्या पृथ्वेर मनशां मदें वस्ती करता. आकाश हातून आकाश तुका आटापोवंक शकना. तर कितलें उणें हांवें बांदलें मंदीर. सरेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या सेवकाचें प्रार्थना आनी विनाती आयकून घे आनी तुजो सेवक आज तुजे मुखार उबारता ते बोबेक आनी प्रार्थनांक कान दी. तुजी कपाळ दिश्ट दीस रात ह्या मंदिराचेर आसूं. हे सुवातेर जाचे विशयी तुवें म्हळाय म्हजें नांव थंय आसतलें. हे सुवातेचेर तुजो सेवक करता तें प्रार्थना आयकून घे. तुजो सेवक आनी तुजी इस्रायल प्रजा हे सुवातेर प्रार्थना करतना तांची विनंती आयकून घे. तुज्या सर्गींच्या निवासांतावन आयक आनी बोगसणें दी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा दळबाराच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. सर्वेस्परा दळबाराच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावो, म्हजो आत्मो लालेता आत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जीवन देवाची होगडी गायता. सर्वेस्परा दळबाराच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. तुजे वेदी सरशी
दळबाराच्या सर्वेस्परा म्हज्या रायांनी म्हज्या देवा गिरबुजांक पर्यान मेळटा बिडार आनी पारव्यांक पिला काडूंक आयतो आसा गोंटे सर्वेस्परा दळबाराच्या देवा कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो सर्वेस्परा दळबाराच्या देवा कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो हालेलुया 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 मुझे काळीज देवा तुझे कुशेक कालक आणि उपकार कर तुझे धर्मशास्त्र म्हाका शिक हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसो भगवंत मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुमिया एक पावटी जेरुसलेमांत तावन आयिल्ल्या फरिजेवंसो पंगड आनी शास्त्रां मदले तोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले तवळ ताच्या सिसा मदले तोडे बस्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात ते तांणी पळयले फरिजेव आनी जुदेव सक्कडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजी प्रमाणे परत्यान परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनांत पेंडेसलांत वचून आयल्या उपरांत नाल्या करीत ते जेविनांत आनी ते पळतात तसल्यो हेर सबार रिवाज्यो आसात कोपां मडक्यो आनी काशाचीं आयदनां धुवचीं तशें जाल्ल्यान सबार फरिजेवांनी आनी शास्त्रांनी जेजूक सवाल केलें तुजे सीस पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळिनांत मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो कपटेनो सहज तें इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशान प्रवाद करून म्हणलें ही परसां आपल्या वंटांनी म्हाका होगळप दिता तरी तांचें काळीज म्हजें तावन जायतें पयस आसा व्यक्त तांणी म्हजें भजन करचें करी शिकोण म्हूण सांगून मनशान दिल्ले कायदे ते दितात देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात उपरांत मुंदारून तो म्हणालो वय तुमच्या रिती रिवाजांची संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपादेश एकमतेन तुमी बगलेन दवरतात पळय मयशेन कितें फरमायलां तुज्या आवय बापाय मान दी जो कोण बापायक जावं आवयक जावं शिरापता ताका मरण शिक्षा दिसय तरी तुमी म्हणटात कोणीय मनीस जर आपल्या बापायक वा आवयक सांगीत हांवें कितें तुका आदार जावन दिवचें आसलें तें कोरबान जालां म्हळ्यार देवाक काणीक म्हण भेटोवन दिला तर तसल्याक उपरांत ताच्या आवय बापायक कसली कुमोग करूं दिवंक तुमी आडवारतात अशें तुमी पाळणायिल्ल्या रिवाजे वरवीं देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात असलें हेर जायतें तुमी करनासात देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो साजूदाच्या भक्तिकानो आमी ह्या संवसारांत जियेतना जायत्या नियमा मदें जियेता आमच्या घरांत थोडी नियम आसात आमच्या संस्थांनी थोडी नियम आसात त्या नियमा खाला आमी जियोंक जाय त्या संस्थांत आमच्या पवित्र सभेंत नियम आसात कॅनन लॉ म्हणटा आमी त्या नियमा प्रमाणे पवित्र सभेंत
आमी आमचो बवरती जिवीत जिवंक आसा. नियम आसात आमकां आमच्या देशांत आमच्या राज्यांत संविधान आसा, नियम आसात आनी ह्या नियमानुसार आमी जिवंक आसा. हर एका संगतींत नियम आसात आनी नियमां ही मनशाच्या बऱ्यापणाक केल्यान. देखून हांगासर दोन तरांचे नियम आसात. एक मनशान दिल्ले नियम, ताका ह्युमन लॉ म्हणटा आमी, आनी एक देवान दिल्ले नियम, ताका डिवायन लॉ म्हणटा आमी. देवान दिल्ले नियमी मनशाच्या बऱ्यापणा खातीर आनी मनशान दिल्ले नियमी मनशाच्या बऱ्यापणा खातीर. पूण मनशान दिल्ले नियम देवाच्या नियमाचेर आटापून आसा. पेल्याच्या जिवाक गौरव दिवचें, पेल्या मोग करचो, पेल्याक बरें आशेवचें, हें सगळें दैवीक नियमां थंय आसा ते मनशान घेतलां आनी मनीस एकामेका थंय वांटून घेता. पूण म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, हांगासर थोडे फावटी देवाची नियमां बगलेक दवरना, मनशान तांचींत नियमां केल्लीं आसात. मनशान तांचींत नियमां केल्लीं आसात. हेच्या सुवातेंत आमी पळयलें फरिजेव शास्त्री कितें करताले म्हळ्यार पेंटे सलाक वचून आयल्या उपरांत ते नल्ल्या करीत जेविनान वा तवळ तवळ हात धुताले. ते हात धुताले तवळ तवळ हात धुल्ल्या करीत ते जेविनातले. कोरोना आयल्या उपरांत ती संवय आमकांय जाल्या न्ही. आमी खंय मार्केटीक वचून आयले कुडले आमी एक हात धुतां, नंतर आमी न्हातां न्ही, न्हांवन बीत येता. ना जाल्यार आमी घडये घडये पेपर वाचले कुडले आमी हात धुतां. पयलें पेपर वाचून तशें जेवताले हांव, खाताले हांव, हात धुयचे म्हण नातले. आतां संवय जाल्या इगर्जी करून फाटीं गेल्ले कुडले हात धुवचे. आनी कितलो सब्ब मोग जाला गे देव जाणा न्ही. कितले ते घाले म्हणटात ते घाले म्हणटात ताका हां दमताना वयर येता लिक्वीड, सोप लिक्वीड आसा पळय ते कितले खाली जाल्यान न्ही. पटल्यो कितल्यो रास पडल्यात गे देव जाणा. संवय जाल्या ती. आतां दुयनाका म्हळ्यार आत रावना, दुया म्हूण न्ही. संवय जाल्या. फरिजेव तशेंच जाता करताले. थोडी आतां कितें करतात म्हळ्यार रांदय आडली बरी धुवन सुकत घालतात. पयलें धुयनातलीं, पयलें सुटी करतना मात धुवनशीत उपरांत तांचे जालें न्ही. आतां धुवन तो पयलें फ्रिजान दवरतात म्हळ्यार तांतले वायरस फ्रिजांतले उरले वस्तू वचत जाल्यार तशें. संवय जाल्या आमकां, संवय जाल्या. फरिजेव अशें करताले, शास्त्री अशें करताले. आनी थोड्यो रिवाजी आशिल्ल्यो पळया. देवाचें उतर कितें म्हणटा, चवथो उपादेश तुज्या माय बाबाक मान दी. सिरकासो ग्रंथात 3 कितें म्हणटा, तुज्या आवय बापायक ताच्या अंतकळार तांचो बरो पोस कर, तांच्या दोळ्यांत दुकान देवे नाका. कोण पळय आवय बापायची सेवा करता, साकरी करता, ताका ताच्या भुरग्यां उदेशी संतोष मेळटलो. तूं तरणाटो आसाय म्हणो तुज्या आवयची वास्कत जाल्ल्या बापायची केळकोळां करिनाका. हें पुरा सिरकाच्या ग्रंथांत अध्याय 3 आसा. आनी देवाचें उतर उपादेशांत चवथो उपादेशी आवय बापाय मान करूंक सांगता. पूण जेजू म्हणटा देवाचे उपादेश तुमी बगले दवरल्यात, तुमच्या फायद्याक जाय जाल्ले नियमां तुमी हाडल्यात. देखून मोइशेचें नियमशास्त्र कितें म्हणटा, जर तर एकलो पूत आवय बापायक सांडटा, आवय बापाय वाटेर घालता, ताका पोशिना, ताका सांबाळना जाल्यार ताका मरणाची शिक्षा दी जाय नियमशास्त्र सांगता. पूण तुमी कितें केलां म्हळ्यार जर तर आवय बापाय पोसूंक जाय जाल्ले पयशे आस्तबदी कितें तुमी देवळाच्या नांवान दान धर्म करता जाल्यार तसल्या पुतान आवय बापाय पडयचें म्हणना. तुका एग्जाम्शन पळया. स्वार्था खातीर केल्लें तें. देवाचे नियम बगले दवरल्यात आनी तांचींच नियम हाडल्यांत आनी ती पाळी सारकें केल्यांत. कपटी तुमी, कपटी हत्त आग्गेच्या पिलानो.
कपट्यांनी मातशें करचें मनशाच्या बऱ्यापणा खातीर तूं करताय जाल्यार देवान दिल्ली नियमां श्रेश्ठ नियमां ती मनशाच्या बऱ्यापणा खातीर करची पूण तूं स्वार्थी जाल्यार देवाची नियमां डिवायन लॉ कितें आसा देवान दिल्ले उपादेश तूं बगलेक दवरताय तुजे उपादेश तूं घालताय तुज्या फायद्या खातीर ती नियमां तूं जारी करताय तें आमी आमच्या समाजेंत पळयता देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो हांगासर देवाचें उतर स्वस्थ रितीन म्हणटा आमी देवाची खरेपणी सेवा करूंक जाय देखून जेजू कितें म्हणटा हांगासर इजाया प्रवाद्यान तुमच्या विशयांत प्रवाद करून सांगलें तें सहज ही पर्जा आपल्या वंटांनी म्हाका उगडाप दिता तरी तांचें काळीज म्हजें तावन जायतें पयस आसा व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें पळया ही पर्जा वंटांनी मात्र म्हजी स्तुती करता मागणें करच्या विशयान इजाया प्रवाद्यान इस्रायल पर्जे विशयान उल्लेख करून सांगलीं उतरां जेजू परतून ती उल्लेख करता आमी जायते मागणें करता न्ही गे वय गे जायते मागणें करता मस्तू नमुन्याची मागणी आसात व्हडल्या ताळ्यान मागणें करचें आसा गुप्त काळजांत मागणें करचें आसा गायन करून मागणें करचें आसा कळ्ळें गे विविध नमुन्याची मागणी आसा पूण आमी खंयची मागणी करता आमचे मागणें करतना जेजू खंय आसा जिबेच्या तकलेन तावन वंटांची स्तुती आमी करता गी वा काळजांत तावन आमी मागणें करता आमच्या मागण्याक आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक कांय तरी ताळ पडटा गी तें आमी समजोसय थोडे पटी आमचे मागणे तीन तरांचे थोडे पटी आमचे मागणे हेरांनी पळयचे म्हणल्या खातीर थोडे मागणे आसता हेरांनी पळयचे म्हणल्या खातीर दुसरें सवयेच्या बळान मागणें म्हणचें आसा सवयेच्या बळान सवयेचें बळ कशें आमी आतां दुतां तशें सवयेचें बळ तिसरें आमी करूंक जाय मागणें करूंक जाय नाजाल्यार आमकां शिक्षा मेळटा देखून 12 वरां जाल्यार व्हडणी आंबोरी म्हळ्यार शिवाय न्हिदोंक ना हें चिंता न्ही गे रातीची 12 वरां न्ही गे इस्पिट्यो खेळ्ळ्यो लुडा खेळ्ळे कॅरम खेळ्ळे पिक्चर पळयलें पुरा जालें टायम मेळो ना मागणें करूंक पूण मागणें करीत देखून 12 जाल्यार व्हडणी 12 जाल्यार व्हडणी 12:30 जाल्यार व्हडणी न्हिदोंगेच्या पयलें आंबोरी तेर्स म्हणून येत देखून हर एक पुटी आंबोरी तेर्स म्हणटा ना संदा कितें फायदो करूंक जाय म्हूण करचें म्हळ्यार मागणें करूंकूच आसा करूंक नासल्या जाल्यार राती 8 मरची जाल्यार फाल्यां सर्गांव वचनाय त्या बियान न्हय फाल्यां करूंक आसचें काम सक्सेस जायना जाल्यार बरोवंक आसची परिक्षा टफ जाली जाल्यार खाली करताय देखून आमरी करनच न्ही तेजें आंबोरी तशें कळ्ळें गे एक येरांनी पळयचें म्हणून दुसरें कितें सवयेचें बळ तिसरें करूंक जाय नाजाल्यार कांय म्हणी जाता भिरांतेन करचें मागणें ही खंयचीय मागणी देवाक मानवनात हांवें ह्या दिसांनी एक वॉट्सॅपार विडियो पळयलो मोलाक दिदिरवे 5 रुपये म्हणून एक स्त्री गायता कोयरांत कळ्ळें पूण पळयला विडियो गुर्तुना बरो भांगार हांगा तावन सकयल म्हजो पुरो भांगार तूं भांगार कितले भांगार म्हणना मोला दिगदिरवे 5 रुपये ना सोम्या म्हजे लागीं म्हणटाना तो विडियो मॅन फुल्ल ते भांगार दाखयता स्त्रियेचे फेस्ताचे मीस दुसरे कडेन हांगा न्ही दुसरे कडेन वय विडियो आयिल्लो मस्त पटी आयला तो परतून आयला 4 वर्सां पयलीं आयिल्लो तो 4-5 वर्सां पयलीं परतून आयला पळया अशें जाता आमी करचें आमी मागचें आमी करचें तें ताळ पडना हेरांनी म्हाका पळयचें म्हणल्या खातीर मागचें थोड्यांनी कळ्ळें हेरांनी पळयचें म्हणल्या खातीर मागचें आसा कोले दिमी घालची कोले मागचें ये बा सगळ्यांनी पळयचें बरें मागता म्हूण खालें मागचें भितर चिंतचें दुसऱ्यांत शिकयता बुद्ध करता करता पूण माग पळयतना तेन्ना बरें करून मागता म्हूण कळ्ळें मागीर चिंतचें भितर तांणी कालें आतां चपाती करीचे बुर्जी करीचे ताच्या उपरांत सांजेर थंय उदक घालीचें ताच्या उपरांत उस्तूर धुयचें 2 पिंजल्यान ती शिवोवचें तेन्ना चिंतचें मतींत
हेरांनी काल कर चिंचे हे बरें मागता म्हूण वा हो बरो मागता म्हूण चिंचे हेरांनी पळयचे म्हणल्यार कितें समजलें थोड्यांनी भिरांत आज म्हाका ना जाल्यार काल जाता कोण ना आज म्हाका जेत 12 जाल्यार व्हडणी 2 जाल्यार व्हडणी थेर्स म्हणून जेत आमरी म्हणून जेत ना जाल्यार जायना कळ्ळें ना जाल्यार जेजू कितें करता दांडो काण येता सुत्तो काण घेता म्हणटा ठै मारता मागीर हां देखून म्हाका जेत देखून आमच्या मागण्याक आपले सोम्यान राखून रावचें कळ्ळें वो आतां 12 वरां मागता कोण ना हांवें राखून रावचें हां वो आतां 1 वरां मागता कोण ना तूं थंयच राव सोम्या हांव मागता तुवें जागे जालें कोणाक आतां विजील हांगासर नायट विजील कोणाक आमकां खाव पियो गम्मत मारो आमी आमच्या कामान बिजी नायट विजील करचें कोणें सोम्यान वो केदाळ मागता कोणाक गो तूं सदांय 9 वरां मागतलो आतां 10 वरां मागता आतां 11 वरां मागता फाल्यां 12 वरां मागतलो गोत्तू ना आमी देवा राखोवंक करता देखून जेजू म्हणटा तुमचें मागणें काळजाचें मागणें जावंक जाय जेजू आमचें मागणें पळयतना देव देव आमी मागतना आमकां आमचें कितें पळयता तो जेजू देव आमचें मागणें आमच्या मागणें करतना कितें पळयता आमचें काळीज पळयता तुवें न्हेसिल्लें नेसान पळयना तो तुवें घाल्लें भांगार पळयना तो तुज्या पर्सांत आशिल्ले पयशे पळयना तो कळ्ळें गी तुजें तें आशिल्ली सोबाय पळयना तो तुजें तें आशिल्लें त्राण पळयना तो तुजी उंचाई पळयना तो तुजी रुंदाई पळयना तो तुजी सोबाई पळयना तो पळयता फकत तुजें काळीज कलत्या काळजान तूं मागताय नितळ मनान तूं मागताय बळेपणान तूं मागताय आनी तें मागणें देव आयकता स्पश्ट सवयेच्या बळान मागल्यार देव आयकना ताका देवा पुरसोत ना तुजें मागणें आयकूंक भिरांतेन मागल्यार देव आयकना कळ्ळें गी आनी एक कितें आनी कितें म्हणलें एक हेरांनी पळयचें म्हूण मागल्यार देव बिलकुल मागणें आयकना देखून 2 जाण मागणें करूंक गेल्ले पळय देवाळाक हे सुंकागार आनी एकलो फारीजेव हां कशें मागणें करताले फारीजेव म्हणटालो हांव हप्त्यान 2 दीस उपास रावता हांव म्हज्या दांतलो 1 वांटो दान धर्म करता हांव ह्या सोरा बरी न्ही ह्या सुंकागारा बरी न्ही तो सोर तो लुटकार तो दुसऱ्यांच्या आपारसिता हांव भाग्यवंत म्हणून म्हटलें कुच्चितालो आनी एकलो पाप पातकी म्हूण वळखून बरिल्ल्या काळजान आपलें हृदय बडोवन म्हणटालो सोम्या म्हजी काकूळट कर हांव सुकोवन पडलां आनी मुखार हांव तशें करना म्हजें मागणें आयक कोणाचें मागणें हांगासर आयकलें देवान त्या पातक्याचें मागणें कोण पळय कलत्या काळजान मागता नितळ मनान मागता बळेपणान मागता ताचें देव मागणें आयकता देखून आमी सबारा मागता मागलेल्या सगळ्यां मेळटा कित्याक म्हळ्यार आमी ना फावो आसून मागता फावो न्हय आसतना मागता आमी देखून आमचें मागणें आयकना देव देखून आमी धांवता ताचे लागीं हाचे लागीं म्हजे खातीर माग म्हूण कळ्ळें कित्याक म्हळ्यार आपूण मागोंक शकना कित्याक म्हळ्यार हांव मागोंक फुडें सरतना कालें उडास येता म्हाका आतां पंप चालू करूं का स्प्रिंकलरांक वचें हां आतां म्हाका उडास येता कितें म्हजें काम म्हजें राटावळ म्हजें संवसारी जिवीत म्हजी बायल म्हजीं भुरगीं सगळें तें उडास येता म्हाका मागोंक वेळ मेळना इसाया प्रवादी म्हणटा इस्रायल परचे कित्याक हांचें काळीज मस्तू पयस आसा ओंठांनी सुती करता प्रवादी आपयतात लोकां मागणें करून लोक एकठांय जाता पूण लोकांची काळजां सरस्परात येनात लोकांची काळजां लोकांची मनां त्या बालदेवा थंय आसात बोंब्या पुजा थंय आसात आनी वो लोक देवाक पाठ करून धांवता बोंब्या पुजा लागीं बालदेवा लागीं धांवता लोक देखून ह्या लोकांचें काळीज देवा थंय ना हे लोकांचें काळीज भांगाराच्या वास्त्रा थंय आसा अब्रामाचें मागणें पळयात तुमी अब्रामाचें मागणें अब्रामान सर्वेस्पर उलो मारतना सर्वेस्पर अब्रामाक कान दितालो मैचे सर्वेस्पर देवाक उलो मारतना सर्वेस्पर मैचेच्या उतरांक कान दितालो कित्याक ते देवा सवें आशिल्ले मनीस आबेलाचें मागणें देवान आयकलें
आबेलाचें कित्याक आबेले कलत्या काळज असो मनीस जावन आसलो पळया जेजूचें मागणें देव रापाक आयकतालो आनी तक्षण ताचो प्रतिफळ मेळटालो कित्याक जेजू बळ्यांनी कलत्या काळज असो तो देव तरी सैमान त्या समासपणाक लब्धून रावंक ना तो देखून देवान ताका ती उंच बारलो ताचें मागणें तक्षण देव आयकतालो कित्याक खऱ्या काळजान तो मागतालो आमी तशेंच मागूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो देखून मागणें मस्त रितीचें आसा आमी सदांय म्हणचे आमच्या आंबोरी आनी तेर्स न्ही गे कशें म्हणटा आमी म्हणूंक आसा म्हूण म्हणचें न्ही थोड्यांची आंबोरी पयलीं लंब आसली आतां मोट्टी जाल्या आतां थोडीं सिरियलां येतात आतां सडावत सिरियलां पळोवची उणें जाल्यात मोबायलार पळयतात न्ही गे सगळ्या लागीं मोबायल आसा इंस्टाग्रामू फेसबूक वॉट्सअप आनी घाले बोटीमू आनी घाले पूर मस्त आसा तेन्ना बिजी असतात कांय थोडीं टी व्ही पळयतात ना म्हणना बरे बरे सिरियल आसा टी व्हीर ते पळयतात आतां टी व्हीर सिरियल येतना मोडे मोडे ॲड येता न्ही गे ॲड येता आनी 2 मिनटाचे ॲड येतना ते येता न्ही गे 59 न्ही गे 58 57 56 55 तशें येता लास्ट न्ही गे ती 2 मिनटांनी मागणें जायचें आमचें तेर आंबोरी जायचें 2 मिनटांनी देखून सुरू करचें आसा धांवणोंक रेडी रावा रे रेडी रावा ॲड आयलें सुरू केलें न्ही गे आनी ते पळयता नंबर पळोवन आमच्या आंबोरी धांवता कितलो फास्ट धांवता गो ते थोड्यांनी म्हणचें आसा आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव तशी संवसारांत जावं मदें नंत ना ती नंत वाक्यांनी आमच्या बापा जालें थोड्यांची नमान मुरे गुरपे म्हणचें आसा नमान मुरे स्रें पोळ जालें ती नंत नमान मुरे स्रें पोळ समज आयका गे तुमची भुरगीं म्हणटाना तुमी म्हणटाना नमान मुरे पळया नमान मुरे कुरपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रें भितो तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू कितलें बरें आसा रे नमान मुरे स्रें पोळ जेजू जालें एकत्त कडेन खालें म्हणटा करता गे नंत ना संताम रे देवाच मेव प्या तो आमेन जालें उरलें पुरा खंय गेलें म्हणटा ना सोयेच्या बळान मागणी म्हणची थोड्यांक मागणें म्हणटाना संवसाराच्यो पुरा टाटावळी येतात उडासा आंबोरी म्हणटाना थोड्यांक न्ही गे आंबोरी म्हणटाना म्हणचें आसा पेटो गोंकला खाल्या पळय रे पळय पळय मदें म्हणचें थोड्यान म्हणचें आसा गॅसार घालून दवरला पळय वता संताम रे देव गॅसार पळय वता बघेवन ते मरे देवाचें मेव वसप विनादी मदें ती पुरो उडास आंबोरी म्हणटाना नमान मुरे अयो गॅसार दूध दवरला पळय रे बंद कर चूर बंद कर रे ते आंबोरे सोय वांटो संवसारी राठावळ दिसपडतें काम दिसपडचें बिजी लायफ सांगाता आमचें जिवीत मागण्याचें जायना देवाक ता सत्त म्हणलो एक वेळ दीस मागण्याक ता सत्त म्हणलो वेळ देखून मेडिटेशन म्हणटा आमी न्ही मेडिटेशन म्हळ्यार अपुर्बाचें मागणें मेडिटेशन नियाळ सकाळींचो जावं पुरो सांजेचो एकाग्र जावन एका प्रशांत वातावरणांत जावं तुज्या रुमांत जावं तुज्या कुडांत जावं तुज्या खाटयेर भोव अपुर्बायन एक बरें एक तुवें एक बसका घेवन भोव अपुर्बायन एक देवाचें उतर वाचून ताचेर नियाळ करना थोडो वेळ मौनपणी तुज्या माथ्याच्या केंसांतून पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सगळी तुजी कूड त्या मागण्यांत हाडशी आनी तुजी बगणां तुजी सगळे आटे विटे सुरेस्परा मुखार तूं दवरशी आनी त्या नियाळांत तूं मागशी जाल्यार ताचे इतलें वर्त्य मागणें दुसरें खंयचेंच ना देखून जेजू म्हणटा वोंटांचो सैलाप वोंटांची स्तुती म्हाका बिलकुल पसंद ना एकलो मनीस देवादीन जालो की सरकार सोडल्या उपरांत ताका पेद्रू दिश्टीक पडलो आनी पेद्रू म्हणालो की ये वेलकम तुका तो वो म्हणालो मनीस ताका सपनांत हो मनीस म्हणालो म्हाका सर्गांतून संवसार पळयचे म्हूण जाय तुका दाखयता म्हणून पेद्रू आपुरोवन गेलो की आनी ताका संवसार दाखयलो वयरतावन ताणें संवसार दाखयतना संवसार बरो दिसता सोबीत रात त्या दीस आनी रात दिसतना पळयतना ताका एक व्हडली इगर्ज दिसता इगर्जी फुल्ल लायटींग घालां आनी मस्त शांत आसा आनी मस्त लोक आसा आनी बारी संभ्रम एने फटाके फुट्टात एने बँड आसा गरनाळी आसा ताबाजो सगळो आसा पूण हाका सावंड कांय आयकना
कोणाचो सावंड आयकना पूण हें बरें दिसता म्हाका सगळें ताची दिश्ट इगर्जे भितर येता इगर्जे भितर कळ्ळें गी इगर्जे भितर येता आसतना थंयसर पळयता लोक भरना इगर्जेंत कळ्ळें गी लोक उबा रावता बसता पुरा करता आनी थंयसर ताची दिश्ट कोयराचेर येता कोयराचेर सुबी सुबी ड्रेस घालून सुबी सुबीत कोयराचे मेंबर्स गायतात गायतात बरें करून गायतात पूण तांचो थाळो कोण्णा तें आयकना हांगासर गांवचें दिसता ताचो थाळो आयकना ताची दिश्ट आल्तारीर येता आल्तारीर पाद्र्या हात वयर करता मागणें करता अशें करता अशें करता अशें करता बसता उठता पुरा करता पूण कोणाचोय थाळो थंय आयकना तेवळ ताका अजाप जाता आनी तो मनीस म्हणटा मनीस पेद्रू भगवंता ही कसली गजाल रूप रूप म्हाका लागीं लागीं संवसारांतली इगर्ज दिसता लोक दिसता पुरो दिसता आवाज कितें आयकना आनी तो पेद्रू म्हणटा आरे म्हज्या मोगाच्या भावा हो लोक आसा पळय फकत आपल्या वोंटाची मात्र स्तुती करता तांच्या काळजान कोणाच्या काळजान देव ना देवा तें तांच्या काळीज मस्त पयस आसा ह्या लोकांनी फकत आडंबर मात करचो वैभव मात करचो दबाजो मात करचो आवाज मात उठोवचो पूण तांचें काळीज देवातान बस्त पयस आसा देखून तांची मागणी हांगासर आयकनात म्हणालो पेद्रू म्हज्या मोगाच्या बाबडे थोडी पटी अशें जाता खऱ्या काळजान मागता तो घेता एक पटी एकलो कृशीक आसुलो सागोळेकार कळ्ळें सदांय सकाळीं 4 वरां उठून गोठो धुवन शेण काडणं नितळ करणं दूद काडणं सकाळीं 6 वरां भितर तो दूद डायरेक्ट पावयतालो सदांय पावयतालो आनी हे सगळें सकाळीं 4 तावन 6 वरां करतना दिसपट तें मागणें म्हणटालो मागणें म्हळ्यार ताचो बूक आसलो तो बूक तो घेवन तो मागणें म्हणटालो थोडे पोटी तो बूक सायडीक कावणेर दवरून गे मदें मदें तो पळोवन मागणें म्हणटालो बायपाट मागणें म्हणून ताका येनातलें एक दीस आनी थोडे पोटी मागीर तो इल्ले एक 15-20 मिनटां ड्रायव्ह करूंक आसली ओमिनीर ड्रायव्ह करून दूद व्हरूंक आसलें आनी तो ड्रायव्ह करता करता बूक पळोवन मागणें म्हणून तो येतालो एक दीस ताका न्हीद पडली जागच जावना उठतना 5:30 काल करचें म्हूण गोत्तू ना 6 वरांक डायरेक्ट दूद घालूंक रापराप उठलो रापराप गोठो धुलो आनी रापराप दूद काडलें त्या दाळाका बुकाचो उडासिना मागण्याचो उडासिना कळ्ळें गी सदांय बुकान मागणें म्हणटालो मागण्याचो उडासिना बुकाचो उडासिना रापराप दूद काडलें गाडयेर घालें आनी पळयतना कितलीं वरां 6:45 हाका आतां खंत डैरी बंद जाल्या कोण ना दूद काडयना कोण ना म्हूण आनी पळयतना बुकी ना आतां मागणें कशें म्हणचें देखून तो म्हणालो सर्वेस्परा देवा म्हजें मागणें आयक आयच्या दिसा हांव लेट उठलो एक मागणें म्हणून म्हाका बक्षी दुसरें डैरी बंद जायनातली बरी राख नातल्यार दूद हांवें मार्गा वतीचें पडत दया कर म्हजें मागणें आयक म्हणून तो ड्रायव्ह करतना मागून गेलो खंय आनी थंयतना डैरी बंद जावना उक्ती आसली हाचें दूद काण गेलें फाटी आयलो संतोशान फाटी येताना देव दिश्टी पडलो ताका आनी म्हणालो बाबा फाटल्या 22 वर्सां तावन हें काम करून आसाय फाटल्या 22 वर्सां तावन तूं मागोवन आसाय पूण एकच एक दीस तुजें मागणें म्हाका आयकल्लें ना आनी आज पयलो दीस तुजें मागणें हांवें आयकलें कित्याक म्हळ्यार पयल्या फावटी हे खऱ्या काळजान तुवें आज मागणें केलें आनी तें मागणें मात्र म्हाका आयकलें तुवें येदोळ मुसो मागलें मागणें बिलकूल म्हाका आयकोना म्हणालो खंय वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो थोडे फावटी संवसाराच्या राठावळींत आमी मागता पूण तें मागणें देवाक आयकना कित्याक आमचें काळीज देवातावन खूब पयस आसा देखून आमी कितें करीत जाय काळजान तावन मागोवंक शिकत जाय काळजान तावन मागोवंक शिकत जाय काळजान तावन कळ्ळें आसा कंदर तें काळजान तावन सोम्या पळय काळजान तावन आमी सर्वेस्पराक अर्गां दिसय काळजान तावन आमी मागत जाय तवळ तें मागणें मात्र आमकां आयकता शिवाय वोंटाचो सैलाप वोंटाची स्तुती बिलकूल देवा आयकना म्हणलें सत्य जाणा जावन हेच्या सुवार्तेन जेजूस सांगले प्रमाणे एक नितळ काळजाचें मागणें हे नितळ मनाचें मागणें सादेपणाचें बळेपणाचें आनी नितळपणाचें मागणें आमी म्हणूंक देवास्तव एक बरो संबंद रुता करूंक जायची सगळी कृपा देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन.
भेटयता ही खाणीक बापा उंड्या वायनाची भक्तीन समर्पिता ही काणीक मोगाची काणिका संगी भेटयता जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासो रुपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यांनी भरचिणी आमची कुरपारी जियोच्या जिणी मोगाची देणी साबार दिल्या आमकां मोगाळा बापा हरगामी भेटयता भक्तीना सुखा आशीर्वादा घाल तूं आमचेर हेर एका दिसा जिणी सुपळ नंदन कर मागता ये बापा समय समय फिरवया म्हज्या मुखार पावमणीन म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मैमीक आमच्या आनी आख्या पयसभेच्या आदवाक सरस्वर मानून सर्वेस्परा भगवंत धर्मता साजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटोवंक संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रगत भरयलें तीच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सडवणाच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची खालसा उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवा देहीन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजी पवे सभा पवित्राची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक प्रगट करच्याक तुवें ती धर्मदिताच्या बुनयादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय Semeste Migalia. बाबा कुरोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यात निंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले क्वेश्चन कस मरून सुविच्या आदी ताणें म्हणून घेतलो तुका आदीन वचूंक तो म्हटलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची तेच वरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सस्ने कराराचें रगत पदकांचें बक्षण मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें
हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सुगुट परगटुया. जिजू मेलो, जिजू जीवन झाला, जिजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासाने पुन्हा जीवन पुन्हा स्वामी भक्तीपणे उगडास करता आणि व जिवीत समंडो आणि सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येऊन तुझी सभा करूंक आमकां फोखलें देखून आमी तुका दिन बसता आणि जेजूची कुडरगस वतीला आम समेस्ता पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेस उगडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा श्री बा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपण सबोर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत करी. तांकां तुजी स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव मरे देवाच्या माय संगती दिसपती भाग्यवंत जोसे भाग्यवंत धर्मदुतां भाग्यवंत जोतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सरबंधनाने वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेल्या प्रार्थना आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळीन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान समस्त आमकां दी सर्गेम भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नात्रेक तेलाक आमकां तुज्या उदार काकुळतें सरपदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवरती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अपोस्तलांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवारचे दीस घाल आनी तुज्या खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माया म्हाका सगूत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्ती देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक पेलेली आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे उतरांची म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान राव तूं मोज्या बोर प्रकाशांती सर्गीच्या राव मोजी सांगाता. स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान राव तूं मोज्या बोर प्रकाशांती सर्गीच्या राव मोजी सांगाता.
काळजान मोच्या हातरेगान राखता सुमिया तुका काळजान तू ये म्हूण मागता सुमिया देण्यानी मोर धनिया स्वागतची स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान राव तू मोच्या मोर प्रकाशान हे करगीच्या राव मोची सांगाता सुमिया तू जीवित दिवसो वर्त्या मोगान पोस करताय मोजो तुका सेवसो तो चियेतलो तुचे थंय रावतलो स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजा राव तू मोच्या बोर प्रकाशा ते सर्गीशा राव मोची सांगाता स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजा राव तू मोच्या बोर प्रकाशा ते सर्गीशा राव मोची सांगाता प्रार्थूया. भोवमगळा बापा भाग्यवंत जो देवाच्या जैत्यवंत मरणापासून आणि नव्यानाच्या दिसा वो संस्कार आम्ही संभ्रमला तांदूळ घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यान तुझ्या मोगांत आनी सवेंत आमकां तीर करून दवर या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणीनो संसदाच्या पुंतळा तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. तुमचे ते सवा इरादे घेवन ह्या पुंतळा तुमी व्हडा मोगान येतात तुमचे खातीर सदांच आमी मागता. माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सर्व भाव भयणी खातीर भक्ती खातीर विशेष करून आमी मागता तुमकां अभिनंदन पटयता. दिसपट्ट्या नव्यानाच्या मिसांत वांटेली जावन संसदाची मजत मागून वेसां वाजोवन घेता तुमकां जावं अभिनंदन. येवच्या मंगळारा सकाळी 9 वरार मीस नव्यान सक्रामेंटाचें आराधन आसा. येवच्या मंगळारा पिडेस्त सर्व पिडेस्तां पासत विशेष करून मागतल्या व्हडा संख्यान ह्या नव्यानाच्या मिसांत वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता. स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर बेंजर केल्लें मीठ, बेंजर केल्लें तेल, बेंजर केल्लें उदक, दुंप, रेलिको, कुरीस, कोंतां बेंतिन्यो इत्यादी थंयसर आसात. बायबल डायरी 2022 वर्सांची आसात. तुमी वरां दिसपट्ट्या जिविता तुमकां त्यो उपकारतात. आत्मीय झुजावेर जावच्या झुजांत जैर जोडूंक आदार दितात. त्यो वस्तू वापरूंक तुमकां उलो दिता. दैवी वखदां, आयुर्वेदीक वखदां, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक पिडे, भुरग्या पिडे संबंदी वखदां ऑफिसांत आसात. तुमकां मेळटात ती तुमी घेया. तसो फायदो जोडा. जायते बरेपण ह्या वखदांतल्यान तुमकां जाता आनी खंडी जायत्यान जाता. असो भरपूर फायदो जोडूंक तुमकां उलो दिता. मिसां तुमची ते ऑफिसान दिया. ते सवाय तुमी ऑफिसान दिवेत. नंतर थंयसर फाटीं तुमी पुनशेतान घालयेत. तुमच्या खातीर विशेष करून मागता. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्या सुक्त मार्गदर्शन संगी मागण्याची विशेष मांडावळ आमी करता. मिसा उपरांत म्हाका तुमी मेळयेत. हप्त्या मदीं मेळयेत. केदाळी तुमी येवयेत. फोन करना आयल्यार बरें. फोन नंबर ऑफिसान मेळटा वा गुगलान मेळटा. फोन करना तुमी येवयेत वा केदाळी तुमी येवयेत. तुमच्या समस्यांक आमी सूक्त मार्गदर्शन दिता. संगी तुमच्या खातीर सदांच आमी मागता. पुनशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी तें दान ऑफिसान दिवचें.
तुमचे बसत विशेष करून मागता तुम्ही दिल्ल्या दाना वरवीं आपूण थोड्याची प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता तुम्ही फुल मोगाचे तुमचें दान कितलें तें जावं दी आमी संतोशान स्विकार करता तुमचे खातीर विशेष करून मागता सांजुता तोंड लाभलेल्या सर बरेपण आसो उपकार जावन पल्ली फुलाची पाकळी दिवन आदार दिवंक ह्या मुखांतर तुमकां उलो दिता माध्यम मुखांतर कांय दान दडोवंक आशिल्ल्यांनी हांगासर दाखयलेल्या अकावंटाक तुमी धाडचें तुमचे खातीर दान मागता 2022 वर्साची कॅलेंडरां आसात ती फाटल्यान ती दवरल्यांत कोणाक मेळोवनांत तुमी वरयेत 1 वा 2 3 4 तुमी वरयेत कोणाक तुमच्या सेस्सामारांक तुमच्या कुटुंबाच्यांक तुमच्या सैऱ्या धैर्यांक तुमी ती कॅलेंडरां दिवयेत आनी ह्या कॅलेंडरांत सांजुदाचे मागणे आसा तांकां मागोवंक सांगा जायतें बरेंपण ह्या मुखांतर तांकां जातलें मात्र न्ही तुमचे खातीर विशेष करून मागतले हांव फाटीं दवरलेली कॅलेंडरां तुमी व्हरचें कित्याक जानेवारीच्या सुरवेर विकेंड कर्फ्यू आशिल्लें आमकां लोकांक वांटूंक जावनांत जायतीं आसात तुमी व्हरा आनी हेरांक ती वांटा आनी हाचें भरपूर बरेंपण हेरांत तुमी वांटून घेवंक तुमकां उलो दिता परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं दिमी घालून आमी नव्यानाक आयतीं जावया पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासून विनती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासून विनती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासून विनती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बाबणीनो सर्गी समसो मोगाळ बापा आमचे मागणे आयकता भगवंता देव भगवंता देव सरकारा सांजे तुच्या जिवंतपणाच्या महिमेत असून आमचे पासून विनंती करता सांजूत देव आनी एर संत भक्त प्रत्येक जाण मरी आमची सर्गीची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया सोमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे हे मागणे भेटयता तुका आनी धर्मदूत देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसो आमी उगडास करता भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमेद मोगा खातीर आमी तुका दिन वसता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतर उगलाप लाभता आनी समेस मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां कोरोस आमचे मदें आसाय म्हण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे देन देवा सोने पेल्या सुखरो मोग वाडाय आतां आमी मागीर वचूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादुबारच्यो गरजो आनी यात्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हण आमी बरवसता हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातिनी आमी तुजे देन दवरता तुका साव महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूत देवा लागीं मागणे हे संवसारी जेजू सैरो आनी धर्मदो जावन आसलेल्या भगवंता देवा हे आमच्या मागण्या आमचे सवें तूं मेळ जेजू सोडून दर असो मोवाळ मुक्तून जाणा जाल्लोय ताच्या सोडूनीची स्वता तुवें पयसच लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीसकट अडचणी निरसंपण निराशेच्या परिस्थिती आसलेल्या सो तूं कितें शरोती जावन आसाय तुज्या मजतीचेर बरोवन ही म्हजी गरजां तुज्या पुणशता पतीने नायला एक घडी बरोबर बसया. मुगल भावनो भयणीनो जायतीं तें तुमी घालतात विविध गरजां खातीर मागोवंक विनंती करतात वॉट्सअप मुखांतर मेला मुखांतर पोस्टा मुखांतर तशेंच हांगासर येवन जायतीं तें तुमी घालतात तुमचे खातीर निरंतर मागता जायते बरोवपण ह्या मुखांतर जाता हे बरेपण उपकार जावं कोणाक साक्ष दिवंक आसा की कोणी नंतर हाँगकाँग तावन एका स्त्रियेन तिका गांवाक येवंक जावंक ना पूण मागलेलो उपकार मेळ्ळा तिच्या पुताक सेरीक मागून तिणें एक उपकार मागुल्लो आनी सेरीक जावन सगळे येवच्या मेयांत तांच्या पुताचे खाजर म्हणून डेट दवरल्या आनी ह्या पसत जायत्या 3 वर्सां तावन ती मागून आसलो उपकार तिका फोव जाला म्हणून सांगून तिणें सांगलां हाँगकाँग तावन येवंक जावना देखून
आयल्या उपरांत हांव साक्ष दितली म्हणून तिणें सांगलां. तिचे बसोत तिचे तर्फेन साक्ष दिवंक सांगतना सांजुदा पारल्या बऱ्यापणाक ती अर्गां दिता. सांगतास हांगासर एकल्याक भांगराचो मान नश्ट बेगीन पाटी मेळोवंक, 16 जाणां जोड्यांक भुरग्याचे देणे फावो जावंक, 13 जाणां बरी भलायकी फावो जावंक, 13 जाणांची रीण फारीक करूंक कृपा मेळोवंक, 8 जाणांक परगांव वचूंक विसा मेळोवंक, 11 जाणांक परिक्षेन बरे अंक मेळोवंक आनी पास जावंक, एकल्याक बिकोंडून अपेन्स जावंक, 8 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान रास करूंक आनी मोगान जिवंक, एकल्याच्या उजव्या कुशींतली दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक, एकल्याच्या गुमटेची शिरेची तकलेची दूख गूण जावंक, एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची दूख गूण जावंक, तेका जाणांचे मायग्रेन गूण जावंक, तेका जाणांच्या हातापांयाच्यो गांठीच्यो दुखी आनी जॉयंट पेन सगळे गूण जावंक, एकल्याच्या उतरप्रायाच्या आवयक बरी भलायकी बूक तशेंच जिरवण फावो जावन शांतीचे समाधानाची भलायकी फावो जावंक, दोगा बाबा आनी माया मोगान जिवंक आमाल पिवण एकल्यान पयस करून कुटुंबांत शांतीचे समाधानाचें वातावरण स्थापीत करून जिवंक, एकल्याक अर्निया ऑपरेशन नासतना गूण जावंक, एकल्याच्या जाग्याचे डॉक्युमेंट्स कांय समस्या नासतना गूण जावंक, एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक, ताचे मतीक उजवाड लाभोवंक, तेका जाणां आमाल पिवणे सोडूंक कृपा मेळोवंक, 2 जाणां मिसा वचूंक आनी कुमसार जावंक कृपा मेळोवंक, तेका जाणां गुमटीची आनी शिराची दुगूण जावंक, 2 जाणां रातीची बरी न्हीद पडोवंक, 5 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावंक, 17 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावंक, 6 जाणांची बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, 2 जाणांची गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक, 6 जाणां थायरॉयड गूण जावंक, एकल्याचो बाळंतेर बऱ्यान आनी नॉर्मल जावंक, 2 जाणांची एलर्जी पिडा गूण जावंक, 2 जाणांची कोर्ट केस बेगीन सित्यर्थ जावंक, 2 जाणां वायट सवय सोडणं आनी जिणी परिवर्तन जावंक, एकल्याच्या हातांची आनी गयांची कोरोस हातांची आनी पांयांची कोरोस गूण जावंक, एकल्या सोरकळी पयस वचोवंक, 2 जाणांची कुडीची एलर्जी पयस जावंक, एकल्याची पांयांची गांठ डिस्लोकेट जायनातले बरी रावंक, एकल्याची दोंपराच्या गांठीची दुगूण जावंक, एकल्या गव्हर्मेंट काम फावो जावंक, शिराची पिडा आनी हात मुयोवची गूण जावंक, फेब्रुवारी 11 तारखेर कोर्टांत फायनल हियरींग आसा तें बरें तीर्प लाभोवंक आनी ऑरिजिनल रेकॉर्ड्स कोर्टांत फाटी मेळचे रे पासोत, एकल्यान हाती धरले जाग्याचे सगळें काम शबीतान पंता पावोवंक, एकल्याच्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स ते क्लियर जावंक आनी जागो नांवार जावंक, तशेंच 38 जाणां प्रत्येक तेसां पासून मागोवंक विनंती केल्या. तांचे खातीर विशेश करून मागया. आमचे आतुबारया भक्तीन सर्वेस्परा देवाक आमी उलो मारया, देबी घालया. आतुबारून सांगता व्हडल्या तळ्यान आमी म्हणया, अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया ओगलाप तुका सुमया जेजू, तुका सुमया स्तुती तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू, आराधना तुका सुमया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. उलो मारा सुमया बाबरता उलो मारा करे काळसा उलो मारा सुमया जेजू. नितळ काळसा नितळ मनान आमी भेटलेली मागणी देन स्वीकार कर. आमच्या जिवितांत कितें जाय कितें नजो तें सर्व जाणाय तुझ्या उदार काकूळ तिने उदार मनान आमकां मागलेले सगळे फावो कर. हर एकल्याची इरादे तुका समर्पण दिता हांव सुमया. भुरग्यांचे युवाजनाचे काजरी जोडांचे उतर प्रायाचे पिडेस्तांचे प्रायवंतांचे विविध नसता कस्ता ओळख जाल्ल्या हर एकल्या तुझ्या आशिर्वादांनी भलायकीनांतल्या भलायकीनी भुरग्यांचे देणे नातल्या भुरग्यांचे देणे फावो कर. सैरीक नातल्या सैरिकेचे देणे फावो कर. काम नातल्या कामाचे देणे फावो कर. विविध कस्ता नसता सणकलेल्या हर एकल्या सुटका सडवून लाभय समया. हालेलुया 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 हालेलुया. नवीनाचे मागणे मुंदरशिया म्हज्या मोतीर काळो काडणं म्हजो बाबार्थ दंडोन पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पुस्तले पदवेन पयसता उंडाय. येवत्या संता म्हज्या काळजाच्या कुंड्या येता हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्या मोरुसुदींचे केरी देण्यात देवान दिला. म्हज्या जिणेचे कांटे कुटे म्हज्या काळजाची कोटसन हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माय पसी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसन वर हांवें व्हडा पतीने तुजे कडेन मागून उपकार तूं म्हाका जोड दी. अशें आमच्या सुमया जेजूचें महिमेवंत नांव तुज्या मजतीन अदीक गती परगटलेलें जावं. आमेन.
बघेव जुत्ता देवाक उलय कस्ता अडचणी निराशेत असलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शरती जावन आसच्या बघेव जुत्ता देवा आम्हापासून जेजू लागीं विनंती कर. आमच्या बापसाहेबा बिस्प साहेबा आणि फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आणि मजतीन सांभाळचे खातीर आम्हापासून जेजू लागीं विनंती कर. संवसार जुजार जावन आसच्या जेजूचे सुवार्थ सुमेस मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतांत वावरड्यान धरचे खातीर आम्हापासून जेजू लागीं विनंती कर. जेजू बऱ्या गोळ्यान समेस लोकांक आपल्या पवित्रत्म्याच्या कृपेन करा प्राजितक आणि शांती समाधानाक हाडचे खातीर आम्हापासून जेजू लागीं विनंती कर. बघेन कुटुंबांची इल्ल्या सुमयां जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हापासून जेजू लागीं विनंती कर. स्त्रील्या समेस बवरत्या आनी बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सासणीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हापासून जेजू लागीं विनंती आमी कर. समेस्त आनी जेजूच्या बळादीक कृपे वरवीं देवस्थानाच्या तळण्यांचेर संवसाराच्या बुलवण्यांचेर आनी कुडीच्या क्रवणण्याचेर रयत वर्षा की आम्हापासून जेजू लागीं विनंती कर. प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूता आणि रक्त साक्ष बघेव जुतात देवा तुवें जेजूचो मोग जायत्या वांटलाय तो सुमोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पथकाच्यो आनी स्वार्थाच्यो वाटो सोडून माया मोगाचे रस्ते धरूंक आमकां बळ आनी घटाय दी कश्ट अडकळी मध्ये निराशेंत आनी विसरायंत तुजी कुमोक आमकां सदांच मेळोवन दी अशी हेची न्हेच्या पयणांत सबितेन सुमकोन सर्गीं देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक निरंतर आराधन करूंक आमी पवोशी कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं इकडी बरदोळे दांपी आमच्या हात आमच्या दरचे दवरया जुदा मारी फलाबलेल्या बऱ्यापणाचो उपकार आमी बावडया एकल्याक कामांत प्रमोशन मेळिल्ल्याक अर्गां दितात दोगां जाणां पयणां बऱ्यान जाल्ल्या पासत अर्गां तेगा जाणां बरी सैरीक फावो जाल्ल्याक अर्गां दोगां जाणांक बरो बाळंतेर जाल्ल्याक अर्गां सगळ्या जाणां भुरग्यांचें देणें फावो जाल्ल्यांक अर्गां एकल्याक कोवीड रिपोर्ट नेगेटीव आयिल्ल्याक अर्गां तशेंच एकल्याक फादर मुल्लर्स मेडिकल कॉलेजींत MBBS करूंक नीटांत सीट फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात तशेंच 13 जाणां मेळिल्ल्या उपकारां पासून अर्गां दितात ही सर्व अर्गां आनी आमची अर्गां सांगात गोंत्या सर्गींच्या बापाक जेजू क्रिस्ता पवित्रात्म्याक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू ओगळप तुका सुमया जेजू ओगळप तुका सुमया आराधन तुका सुमया जेजू तुका सुमया हालेलुया 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 अर्गां तुका सुमया जेजू ओगळप तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू I praise you Jesus love you Jesus thank you Jesus adore you Jesus hallelujah 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 सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्ता थंय आमकां नव्यान जिणीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक आमी उपकार दिता सर्गींच्या बापा पवित्र सभेंत बऱ्या गोळ्याच्या जतनान आमकां सांबाळिल्ल्याक बापा भगवंत देवा मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. बापा ह्या नव्याच्या कुटुंबा भगवंत देवाच्या मजतीन तुवें दुरुस्त केल्ल्या आनी मुखार करूंक कुशवेल्या उपकारां पासत बापा भगवंत देवा मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुवें तुजे थंय पातयेंतल्या सुख नासतना कुमोक केल्या आनी कस्तां निराशेन सांबाळ धरलेल्याक बापा भगवंत देवा मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकांत सुटका दिल्ल्याक दुबवेळी मोती उजवाड दिल्ल्याक आनी खंदी दुखीने आमकां बुजवाण दिल्ल्याक बापा भगवंत देवा मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुज्या क्लेस्त्यांनी पुता जेजूचे नांवी तुवें देवसरार्थ तरिल्ल्याक आनी बिजूळ काळजाच्या अंक पवित्रत्म्यान दिवचे गठ्यान भरलेल्याक बापा भगवंत देवा मारी फात आमी तुका अर्गां दिता. ह्या पुंतळा सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी आयकून तांची कंत बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा भगवंत देवा मारी फात आमी तुका हे अर्गां भगवंत दिता. सगळ्या सांजुदा म्हाका आंतर जायत्या जपां केल्ल्या खातीर बापा बापा भगवंत देवा भगवंत मारी फात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदाच्या मजतीन ह्या पुंतळा सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा भगवंत देवा मारी फात आमी तुका अर्गां सांजुदा मुखांत आमी मागले सर्व तुज्या कुशे प्रमाणे वेळा कळा तिकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा भगवंत देवा मारी फात आमी तुका अर्गां दिता आमी सर सांगात मेळोवन सुमयान शिकलेले मागणे सांगात म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी जगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचितां तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार मगर भाव भयणीनो आमच्या पिडेस भावना पासून देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया
सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयकमची प्रार्थने सुमिया सर्वेस्पर पिडेस्तर आमच्या भावा भयणीची कस्तळू कर आयकमची प्रार्थने सुमिया सर्वेस्पर पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेऱ्या नर्सां सेवकांक पाव आयकमची प्रार्थने सर्वेस्पर सकट पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांती निवार आयकमची प्रार्थने सर्वेस्परा तुझ्या मनेर दवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती आनी कुडयत्म्याची गठाई दी आयकमची प्रार्थने सुमिया श्रीगिंजे बापा इतले दीस आमी आयकल्ली आमच्या भावा भयणीची सर ते सवा जारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकांच्या जिणयेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव कर आयकमची प्रार्थने सुमिया श्रीगिंजे बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरल्यान ते स्वामी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सर्व ते सवा तुज्यारी कर म्हण आमी मागता आयकमची प्रार्थने मंगळ सुमिया बापा गांवांत तशें परगांवांत फोव ते काम नासतना कोस्तूंच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फोव कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमची प्रार्थने सुमिया दयाळ बापा फोव ती जिणी सांगाती संगातीन मेळना आसतना कुस्तूंच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिसत घाल तांकां बरी जिणी संगाती व संगातीन मेळोन बरें कुटुंबाची जिवोवचें देणें फोव कर म्हण आमी मागता आयकमची प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ले जाल्यार सर्व काजरी जडांची विरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव कर तांचो कुटुंबा संतोष चडय म्हण आमी मागता आयकमची प्रार्थने मुरी सुमिया पिडेस्तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नामार आनी एका कोळीचे माये नामान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका मिलो मारता आमी बदे सेवेची बळकां ह्या दुगाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सून आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शके ते तुजे काकुळदळे आमचेर परते आनी ह्या बदेशा उपरांत तुजे कुशीन सदई पळ जेजूक आमकां दाखय हे देळी मुगाडे दुलप या ओंकार मरये मगळ बाबणी नोपडेस्त आमच्या बाबणी सुडास काडया आनी तुळणार आसा दासपोत्रीन आसा विविध कस्तां नसता विविध पिडेक वळख जाल्यांत त्या सर्व बावणी सुडास काडया तांचे बऱ्या भलायके पासून त्रिंदातेची मसत मागया सर्व सांगाता आमी म्हणया महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सुणो दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेम घेवचें तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गूण करून तुवें खुशी वयली महिमा तुका देवा पवित्र आत्मे आमच्या बसवण धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया भूदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आनी मतीच्या वा कुडीच्या पिडेनी कश्टोंच्या तुज्या साकरा आनी साकरणेचे दयाळ दिसत घाल तुवें रसल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवच्यो बरेत कर अशें पातकर नितळ जावन पिडेशणींतली गुण जावन बेगिस्तानी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमेच्या नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया भूदयाळ सुमया बाबतांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेनातली दयाळ आमी मागता पिडेशडेन कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बुडेशान समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून मना वैत पयस करूं एकामेका काळ जातान बगसून जिवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुजे देन ताका आपूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ सुमीत सदांच तांचे संगात राव तांच्या आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभे सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जोजी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमीन सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांगोवन तो तुमकां मायपासान आनी काकुळतीन वागोवं दोलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां देव देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवण्या प्रमाणे संसासरा पर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सभे रावो तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखवण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर्व वायट बसमोन उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसो वसोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडूकार थोडी मिनटां सक्रामेंताचें आराधन करया सरपिडेस्त भाव भयणी खातीर कश्ट केल्ल्या खातीर विविध कश्टां नसता वळख जाल्ल्या खातीर आमी मागया निबीर पडून सक्रामेंताचें आराधनाचें गीत आमी गावया
ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದಿಯ, ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದಿಯ. ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವೇ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ देवानिगे उलमार आमच्या स्वामी आमच्या मध्ये असा एवढ्या रूपात तो खरंच हजार असा आमचा स्वामी आमचा देव आमचा शक्तीचा बाप आमका तो आधार दिता कुमक करता बेसावानी भरता हे सर्व सत्पऱ्या देवाक आम्ही अर्घ देऊया त्याची स्तुती करूया त्याचं आराधन करूया. हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 हर गान तुका सुमिया जेजू गलाब तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 तुझी स्तुती करता हूं तुका वंदन करता हूं तुका आराधन करता हूं जेजू 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 दाविदाच्या पुता आमची काकुळकर आमका बेसावानी बर आशीर्वाद नेटे आराधन करून तुझी कृपा सगळं बेसाव फोव करे सर्व तंतल्याम गानी वार सुमिया आराधन करू ओ थोडं वेळ तुझे समय करतो आमका कृपा लाभय सकत लाभय आशीर्वाद लाभय तुका महिमा तुका आराधन तुका वगळा प हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमियान जेजू अर्गान तुका सुगलब तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू आराधन वंदन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 बसे आम्ही एगडी बोर आमची दिस्ट सुमियाची रकसया मगल भावना बहिणीनो आमची एक आशा कसली आशा घेऊन हांगासर आयल्या तुमी खंयची हांगासर एक तेच हांव घेवन आयल्यात वय गी खाली ते आयल्यात की तुमी नवे नाके काही इरादे आसा तुमचे कोण निवले ना
इरादे आसात की कोणाची ते सांव आसात आतवयर घाला इरादे कोणाचे आसात आतवयर घाला म्हळ्यार सुमया मुखार इरादे ते सांव घेवन आयल्यान तुमी आतवयर घाला नीट आतवयर घाला तुमची ते सांव सुमयाक मेळा जगेना कोण ते सांव घेवन येवं ना तशें ते आयल्यान ती आतवयर घाला म्हळ्यार ते सांव घेवन येवं ना तशें ते आयल्या आमी अशें ते सुमया मेळोंक आयल्यान 1 2 3 व्हेरी गूड अशें ते आयल्यात आनी कोण अर्गां दिवंक आयल्यान अर्गां दिवंक खाली अर्गां दिवंक थोडी आनी कोण बेश्टेंत आयल्यान बेश्टें कोणी आयल्यान की ना न्ही कांय तरी उद्देश घेवन आयल्यान एक आमचें तें सांवा दुसरें अर्गां तिसरें आमकां इल्लो वेळ आसा तो सुमया संगी करसी म्हूण आयल्यान देखून ही आमची आशा परिपूर्ण जावंक जाय देखून आमी नितळ काळजाचे जावंक जाय सुमयाची स्तुती आमी करूंक जाय बेगिनी आज देवाच्या नांवान मनीस कितें करता एकामेकाची मासां खाता एकामेका अशांतीन जियेता दुस्मनकायेन जियेता मसरान जियेता हग्यान जियेता हें पुरो देवाक नाका देवाक कितें जाय सगळ्यांनी शांतीन जियेत जाय मोगान जियेत जाय मैपसान जियेत जाय आदारसून सुदारसून जियेत जाय भाव भयणी बरी एकामेकाचो मोग करून जियेत जाय हर एका मनशान सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सक्तेन सरस्परा देवाचो मोग करीत जाय आनी हर एका मनशान ताचो केल्ले बरी ताच्या पेल्यार सोय जात कात धर्म नासतना एकामेकाचो मोग करीत जाय ती देवाची आशा तो देवाचो उपादेश पण तो उपादेश मनशांनी बगलेक धरला आनी आपणाचे तो उपादेश धरून जे येतात थंयसर समाधान ना तुम्ही बळयतात न्ही गे पण तो न्ही वय गी न्ही अय्या कोण ना की गोत्तू ना कितें जाता म्हूण संवसारांत गोत्ता मू तकली म्हणी आलेया उलयलें आयकता गे हांवें आयकतलें आतां वयर घाला उलयलें आयकतलें म्हाका इल्लें डावट भोगता थोडी आतां तूं वयर घालना खंयच्याक आतां वयर घालना तटस्थ म्हळ्यार गोत्ता न्ही हां सर तुमी म्हणटा हांवें तुमकां कितें खुशाल करूंक गायलें तुमी नासली नांत हांवें तुमकां रुदान करूंक तुमकां खुशाल करूंक हांवें वजयलें तुमी नासली नांत हांवें तुमकां रुदान करच्याक गायलें तुमी रडली तटस्थ उरल्यात तुमी तुमी म्हणटा तशें थोड्यांक आतां वयर घालूंक वचनाका थोड्यांक कांय नाका तांच्यात संवसारांत आसात सोम्या मुखार थोडो वेळ करसूंक आसा सोम्या वयर आमी हात उबारूंक आसा सोम्याची स्तुती करूंक आसा आनी ह्या मुखांत भलायकी जोड घेवंक आसा धाकटेर म्हणटा आस्पत्रेक गेल्ल्यांक कितें म्हणटा तुजी मोटाय इल्ली चड आसा शुगर इल्ली चड आसा कितें म्हणटा धाकटेर आं कोणाय की कितें म्हणटा तूं इल्लें वॉक करीचें न्ही आं तूं इल्ले हात पांय हालयचे आं इल्लें भायर भितर वचोचें पांय इल्ले सदीळ करीचे बसुलेडेत बसल्यार जाता गे एकलो मनीस बसुलेडेत बसल्यार ताजे पांय येतात गे आं उबो रावंक जाता ताका बसूंक जाता ना इल्लें एक्सरसायज जायचे गी ना इल्लें भायर भितर वचोचें इल्लें पांय चलयचे इल्लें चलचें ते दाडा मात्र कुडीक इल्लेशें बॉल मेळटा चलोवंक जाता बसुलेडेत बसल्यार कोणीय उठनात ते इंत बसतात ते देखून सोम्या मुखारी बसुलेडेत गुप्प करून बसून मागणें म्हणल्यार देव आयकना आमचे कुडीक इल्लेशें एक्सरसायज दिवचे तवळ्ळो आमकां ती सकत देंवता आमकां ते बॉल देंवता धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत पळयता आमी पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्मो देवलो ते कितें करनासले देवळांत मागणें करनासले हां तेवळ पवित्र आत्मो देवलो न्हिदलेडे देवना पवित्र आत्मो न्हिदलेडे कोणाक पवित्र आत्मो देवना मागणें करल्या आत वयर उबारून मागणें करतल्या मात्र ताची कूड एक्टीव आसलेले मात्र पवित्र आत्मो देंवता कळ्ळें गी पॅसिव आसलेले
कळलं गे न्हिदोन आसलेले कडे फातराचेर पवित्रत्व देंवताय, रुखाचेर पवित्रत्व देंवताय ना, तटस्थ असलेल्याचेर पवित्रत्व देवाना, ॲक्टिव्ह असलेल्याचेर मात्र पवित्रत्व देंवता. उडास दवरा देखून मुरच्याड पडलेले बरी करचे न्ही, मुरच्याड पडले कोत्ता न्ही तशें करचें न्ही. सोमया मुखार आमी चुरक्क जावंक जाय, सोमया मुखार आमी ॲक्टिव्ह जावंक जाय. देखून जेजू म्हणटा कितें, तुमी सुटसुडीत जायसी, बवार्थान सुटसुडीत, मोगान सुटसुडीत, सेवेंत सुटसुडीत जावंक जाय. तुमी शेळमुडे जावं नजो, शेळमुडे ना ऊन ना थंड जावंक नजो. समजलें की देखून आमी देवाची स्तुती करूंक देवाची उतर आपोवणें दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणे आमी सगळीं उबी रावया, हें गीत गावया. येया स्तुती करा, येया स्तुती करा, येया स्तुती करा, येया गायन करा, येया नमन करा, येया प्रणाम करा. सक्कड आमी हरसिया, सर्व मेळोन वर्णिया, धन्य देवाक ताच्या नांवाक गितां गावया. हळयो भेटून येया स्तुती करा, येया गायन करा. सगळा येया स्तुती करा, येया गायन करा, येया नमन करा, येया प्रणाम करा, येया नमन करा, येया प्रणाम करा. इकडा मी हरसिया, सर्व मिळून वर्णिया, धन्य देवाक ताच्या नावा गीता आम्ही गावया. सक्कड आम्ही हरसिया, सर्व मिळून वर्णिया, धन्य देवाक ताच्या नावा गीता आम्ही गावया. होसाना 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 देवा बापा. 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 येया मोगान येवया सोमया लागी, बऱ्या मनान येवया सोमया लागी. समेस्त येया, कलतेपणान येया, भक्तीपणान येया, खऱ्या मनान आनी खऱ्या काळजान येया. सक्कड आमी हरसिया, सर्व मेळोन वर्णिया, जेजू सोम्याक सडवंदाराक अर्गां दिवया. येया मोगान येया, बऱ्या मनान येया. सांगता येया मोगान येया, बऱ्या मनान येया. येया सोमेस येया, खालत्यापणान येया. येया मोगान येया, खालत्यापणान येया. सक्कड आमी हरसिया, सर्व मेळून वर्णिया, जेजू सोम्याक सोडवंदाराक अर्गां आमी दिवया. सक्कड आमी हरसिया, सर्व मेळोन वर्णिया, जेजू सोम्याक सोडवंदाराक अर्गां आमी दिवया. होसाना 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 जेजू राया. होसाना 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 जेजू राया. होसाना 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 पवित्रात्म्या. 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 हालेलुया 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 हालेलुया
निरंतर हालेलुया 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 उलो मारा सोम्या निरंतर उलो मारा सोम्या काळजात उलो मारा सक्तन उलो मारा तुझे सगळे सक्तेन सगळ्या मनात सगळ्या काळजात सरस्पर देवाची स्तुती करा सरस्पर उलो मारा जेजू उलो मारा जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूट कर जेजू दाविदाच्या पुता आमची बरबाद पाव जेजू दाविदाच्या पुता आमका सोडवण लाभय हुडका लाभय तुझ्या सवारी बर आशीर्वाद लाभय तुका जा महिमा तुका जा वरादा तुका जा उगडाप हालेलुया 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 Ergan tuka sumian Jesu, oglap tuka sumian Jesu, studi tuka sumian Jesu, aradan tuka sumian Jesu, vandan tuka sumian Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bosyam. Magal bawani no, igri boru amche list sumiar kunsun amchar darcher jedovariya ardacher dole dampi ami. जायते पोटी आमची काळजां इकडे मनां इकडे जाल्ली आसात जायते पोटी आमची मागणी आमी म्हणूंक आसा म्हणलें आसा जायते पोटी आमची मागणी एरांनी पळय म्हणून आमी केल्ली आसा जायते पोटी आमची मागणी स्वयाच्या बळान आमी केल्ली आसा जायते पोटी आमची मागणी देवाच्या भिरांतीन मागणे म्हणण्यातल्या काही जाता गोड ना म्हणल्यार त्या कारणा लागून मात्र मागणी म्हणली आसा न्ही ते आमच्या मागण्यांत देवूच ना जाल्लो आसा ड्राय जाल्ली आसा तुमी जाणात सुको कोबो आसा पळय वता घालून बरो सुकयल्लो कोबो गाण्याक दिल्यार ज्यूस येता येना पिठो मात पडटा ज्यूस येना आमची मागणी थोडी पडी सुक्या कोबा बरी जातात सुक्या कोबा बरी थंय देव ना देवाचें अजरपण ना फकत कोब मात मागणें मात्र त्या कोबा भितर ज्यूस ना कितें फायदो ती मागणी म्हणून हे थोडे पडी तशें जाता देखून आमचें मागण्याचें जिवीत रोस आशिल्ल्या खोबा बरी जावंक जाय रोस आशिल्ल्या खोबा बरी रोस गाण्या खोबो गाण्या दितना रोस देवून येसय म्हळ्यार आमच्या मागण्यांत देवाचें आजारपण आसा जे तुझ्या वडपणांत देवाचें आजारपण ना तुझें आजारपण आसचें कालतेपणान देखून जेजू म्हणटा जो कोण कालतो जाता ताका मात्र देव वर्तो करता ऊंस किरकोळ्यांक ताणें ऊंस सिंहासनांत सकला घाल्यात आनी कालत्यांक ऊंस उबारल्यात म्हणटा मरयेच्या स्तुती गायनान देखून इगडी बुरदोळे दांपी आमी सुमेलाचे बोक्षणे मागया जर तर आमी हेरांनी पळयसय म्हूण मागणें केलां वा सवयेच्या बळान मागणें केलां वा भिरांतीन मात्र मागणें केलां अहंकारान बरोवन गर्वान बरोवन सुक्या खोबा बरी आमचें मागणें जाल्लें आसा जाल्यार सुमिलाचें बोक्षणें मागया सुमिलाचें बोक्षणें मागा बोगसूंक जायना तितल्यो दुखी मोग करूंक जायना त्यो घडयो बोगसूंक जायना तितल्यो दुखी मोग करूंक जायना त्यो घडयो करूंक जायना त्यो घडयो मन म्हजें हें मोन हे मोची गायानी पापसला गायानी पापसला येजू मोगान म्हाका बर मोगान बर म्हाका तुका इल्ल्या मुक्सूंक बोळ दी आतां मुक्सूंक बोळ दी आतां येजू मोगान बर म्हाका येजू तुका इल्ल्या मोगान बर म्हाका तुका इल्ल्या मुक्सूंक बोळ दी मुक्सूंक बोळ दी सगळे बोळ दी आतां म्हज्या मनशांनी दोगो दिलो गथान पाठीक तपलो बालो बुकसूंक जायना मन रडोन आसा येजू
मोच्यास मनशांनी दोखरिलो गतान पाटीक तोपलो बालो मोच्यास मनशांनी दोखरिलो गतान पाटीक तोपलो बालो बोसूक जायना मन हेरडून आसा जेजू मोगान भर म्हाका दुखयल्या बोगसूंक मोळ दी आतां जेजू मोगान भर म्हाका दुखयल्या बोगसूंक मोळ दी आतां कळसाक तोपची ती उतरां निरप्रतितरीत बुक्षी ताका सोम्या सोसूंक जायना मन रडन आसा कळसाक तोपची तिक्षी उतरां अप्रतितरी बुक्षी शिक्षा सोसूंक जायना सोम्या पूण मन रडोन आसा एजेसू मोगान बर म्हाका दुखयल्ल्यांक बुक्षूंक बोळ दी आतां सोम्या कळसाक तोपची ती तिक्षी उतरा निरा प्रदितरी पक्षी कळसाक तोपची ती तिक्षी उतरा निरा प्रदितरी पक्षी शिक्षा सोसूंक जायना मन हेरडून आसा सोसूंक जायना मन हेरडून आसा जेजू मोगान भर म्हाका दुखयल्या बोगसूंक बोळ दी आतां जेजू मोगान भर म्हाका दुखयल्या बोगसूंक बोळ दी आतां जेजू मोगान भर म्हाका दुखयल्या बोगसूंक बोळ दी आतां मोगान भर म्हाका दुखयल्या बोगसूंक बोळ दी आतां बोगसूंक बोळ दी म्हाका दुखयल्या बोगसूंक बोळ दी आतां दुखयल्या बोगसूंक बोळ दी आतां मगळ भाव भयणीनो एकडी बरो आमचें समर्पण करया हें बघता सोमी आमकां बक्षिता हेरांक बोगसूंक बोळ दिता हेरांक बोगसूंक कृपा दिता सकत दिता तर आमी आमचें समर्पण सोम्याच्या पांयां तळा करया विशाल दर्यो म्हणलो संवसार वो वेगी तुमी दर्या देगेर गेल्यात गे दर्या तडीर गेल्यात गे हां आमी दर्या तडीरच आसा मागीर जायते पटीन दर्यो पळयला पावसिल्या दिसांचो दर्यो आनी गिमसिल्या दिसांच्या दर्याक कांय इल्लीशी तफावत आसा गी आसा पावसिल्या त्या काळाच्या दर्याक उसांबाळाई चड आसा त्या उसांबाळ दर्या मदें त्या उसांबोलारा मदें एक ल्हानशी दोण सोमकून गेली जाल्यार कशें दिसता आमकां ती अशी जाल्ली बघता न्ही गे आत्तां आड पडले बरी आमकां दिसता न्ही गे वाऱ्या वदळा सांपडलेली दोण जर तर दर्यांत आसा आनी त्या दोणीचेर सांपडलेले व्यक्ती आसात जाल्यार तांचे आक्लास कितें म्हणून कळटा तुमकां आनी तेणें पावसिल्या दिसांनी मासली धरून गेल्ल्यो बोटी दर्यांत थोडे बोटी बुडतात न्ही गे अळिवे भाग गेल्लो म्हणटात पळय खंय पळय न्हंयो दर्या कुडसोतात थंयसर सुडी आसता सुडी आनी त्या सुडयेक
त्यो दोनी सिरकोन दोडेपोटी थंयसर बुडच्यो आसतात आनी जायते जण बुडलेले आसात तातूंत एकले दोग वाचलेले आसात. एकलो केरळाचो एकलो मनीस थंयसर वाचुलो सुमार 4 दिसां उपरांत तो एका पोळ्याचेर दर्यांत उपियो नासुल्लो मेळ्ळो पोळ्याचेर. तेजें नांव म्हाका उडासना. पत्रकर्त्यान ताका विचारलें कशें तूं 4 दीस एका दोनीच्या पोळ्यार उमकळून तूं न्हिदोन जिवंक शकलोय. आनी तो म्हणटा म्हाका राखलें सोम्यान आनी ताच्या माते मरयेन. म्हणजे आतां कोंत आसलें आनी कोंत हांवें घट्ट धरलें. कोंताचें भक्तीपण हांवें केलें. खऱ्या काळजान सुरेस्परा उलो मारली आनी सुरेस्परान 4 दीस पर्यंत म्हाका राखलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. देमगाच्या भावानो भयणीनो, आमी दर्याक वचचें म्हणना. हो संवसारांत म्हणलो ओडलो दर्यो. आमची कूड जावन आसा एक 2 आमची कूड. आमची पिडा शिडा जावन आसात भिरांकूळ लारां. आमची कश्ट अनुवारां कांत आसात पळय ती भिरांकूळ वारें वादळ. आमची कुडीची पिडा आसा जावंक पुरो. थोड्यांक कॅन्सराची पिडा, थोड्यांक किडनीची पिडा, थोड्यांक काळजाची पिडा, थोड्यांक शिरांची पिडा, थोड्यांक तकलेची पिडा, मानसीक पिडा, डिप्रेशन, टेन्शन ही पुरा जावन आसा लारां आमच्या जिवितांत. कळ्ळें गे? आनी आमचे संकश्ट आसात. आर्थीक अडचणी जावंक पुरो, काम ना, भुरग्यांचें देणें ना, वा कितें बरी सैरीक ना, वा आमकां समाधान ना, आमकां कश्ट आसात. दुसऱ्यांतावन इजा मेळटा, कश्ट मेळटा, दोगदोनी मेळटा, हेरांतावन ना समाधानाचें वातावरण आसा. असं संदिग्ध परिस्थिती संपडलेली सगळी वारें वादळ, वारें वादळ, वारें वादळ एका कुशीन, लारां एका कुशीन. ह्या कुडीक दोणीक मारतना ती अडसता, ती बुडोवंक जाता, ती संपडटा, ती कश्ट जाताना आमी भियेता, आमी रडटा, आमी कांगाल जाता, बॉब मारता, आक्लासाची बॉब. कळ्ळें गे? रप्पा आमी सोलोन वेताना पांया मुणांतल्यान जीव दाळ गेली जाल्यार आमी कितें म्हणटा? ए जेजू म्हणटा न्हय. थोडी माई म्हणटात, माई, थोडी मम्मे म्हणटात न्ही गे. रप्पा एक जोर लायलो जाल्यार भुरग्यांनी म्हणचे मम्मे, म्हणचे मम्मे न्ही गे. नाताना माडयेर उंदीर गेलो जाल्यार मम्मे म्हणटा, मम्मे. एक थोडी मम्मी उडास वडांक एच जेजो म्हळ्यार मम्मी ना, ती वयर गेल्या एच जेजो म्हणटात. एच जेजो पे एकत आक्लास, आमकां एकत पटी आक्लास भोगता न्ही. जेजू म्हणटा चंचल जायनाकात तुमी, कंगल जायनाकात तुमी. येया तुमी म्हजे सरसी कश्ट तेल्ल्यानो आनी वजन ववे तेल्ल्यानो हांव आसा तुमच्या सांगाता. येया हांव तुमकां उखलून धरतलो. देखून चंचल जायनाका, कंगल जायनाका आसतलो. पंत पर्यंत लागीं हांव तुज्या म्हणटा तुमी. उलो मार म्हाका, बाबार्ता उलो मार, बरवशान उलो मार, उलो मार. तुवें कंत करची गरज ना, तुवें कंत करची गरज ना. देखून म्हाका पळय, म्हाका उलो मार, म्हजो हात धर. पळया गलिले सरोवरांत पेद्रू बुडतना जेजून कितें केल्लें आसा? ताका हात धरून उखललो आसा. कित्याक? पेद्रून जेजूक बॉब मारली, पेद्रून जेजूक पळयलें आनी जेजून ताका कुमो केली. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, आसतलो पंत पर्यंत लगींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, आसतलो पंत पर्यंत लगींच हांव तुज्या. देखून हांव आसा तुज्या लागीं. तुवें चंचल जावची गरज ना, कंगल जावची गरज ना. तुजे सांगात हांव आसा, तुका राखतलो, तुका सांबाळटलो, तुका बेसांवांनी भरतलो. I will touch you, I will heal you and I will give you comfort म्हणटा जेजू. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या हृदयाचेर दवरया, नीट बसया, आमचें समर्पण करया.
तुमच्या माथ्याच्या केसातून पायाच्या नाक्षापर्यंत सगळी तुमची कोड सोम्याच्या पायात समर्पिया. तुमची पिडा शिडा, तुमचे कष्ट, तुमचे अनुवार, तुमची कंत, तुमचे बेजार आहे, तुमचे दुःख सगळे सोम्याच्या पायात समर्पिया. The Lord will give you the health. The Lord will touch and heal you. Complete रीतीन, सगळ्या रीतीन तुमका गुण करतो जेसू. चिनीच्या कष्टा वेळा डोळ्यांनी भरता दुकान, दोळ्यांनी भरता दुकान, दुकानी सुख रसलो दुकानी दुःख रसलो तो स्वामी तो सांभाळता सदा. देखून चंचल जाईना का बाबा, चंचल जायना का, तू कंगाल जाईना का बहिणी, कंगाल जायना का, असतलो पोंत पर्यंत, असतलो पोत पर्यंत, लगीच हाव तुझ्या, लागीस हाव तुझ्या. देखून भावा बहिणी चंचल जाईना का, चंचल जायना का, आणि तू कंगाल जाईना का, कंगाल जायना का, असतलो पोंत पर्यंत, असतलो पोत पर्यंत, लगीच हाव तुझ्या, लागीस हाव तुझ्या. जेजू जेजू सौम्या संसारी जिविताच्या पैणारा मी असाव. पिढा शिडा म्हणल्याला आमच्या कुडीक मारताना कष्टानुवारा नुकसान, आर्थिक अडचणी, विविध तऱ्हाचे समस्ये आमच्या जिविताक मारताना वाऱ्या वादळ ते उपसताना आम्ही येतो, कंगलतो, जातो, तळले संपडताव, तुका सणताव, अन्य पिशा बटल्यान वेताव. या संदर्भात सौम्या म्हाका बघशी, तुझी खुर्साची सावळी म्हाका धैर्य देऊ दे. तुझे जीवित, तुझो संतोष म्हाका भरपूर रितीन मेळोवन दी सौम्या. ताळी थांब सांपडतना अंकरांतल्या त्या पासांत, अंकारांतल्या त्या पासांत, खुर्साची सावळी, खुर्साची सावळी ताची, दाखयता सारखी दिशा, दाखयता सारकी दिशा. देखून भावा बहिणी चंचल जायना का, चंचल जायना का, तुम्ही कंगाल जायना का, कंगाल जायना का, असतलो पंथ पर्यंत, असलो पोत पर्यंत, लगीच हाव तुझ्या, लागीस हाव तुझ्या. देखून तुम्ही भावा बहिणीनो कंगाल जायना का, चंचल जायना का, तुम्ही कंगाल जायना का, कंगाल जायना का, असतलो पोत पर्यंत, लगीच हाव तुझ्या. असतलो पंथ पर्यंत, लगीच हाव तुझ्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ಅದು ಬರ ನಿರಂತರ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ಅದು ಬಾರಿ ನಿರಂತರ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. निरंतर हालेलुया, 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 हालेलुया. मंगळ सौम्या हे सगळे भक्त जेजू भरपूर आशीर्वाद घाल. तुझी कोणकची देवी सगळ्यांच्या शिराची निर्वळ तुझ्या पवित्र कशणात कर, तुझ्या नामात बरी कर, तुझ्या नामात गुण कर, तुझ्या नामात आशीर्वाद दे. सर्व वाईट सत्यता, खोटे सत्यता, देवसनाच्या नरनाताडात, मठमंत्रात, विदेशपणात, छुडकाला पाय, छुडवणला पाय, हरी एका भक्तीगा आपण गुण कर सौम्या. आपण जेजू आपण टच 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 and heal them Lord. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸುವೆ. ಯೇಸು
ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯೇಸುವೆ. ಟಚ್ them Lord, heal them. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. hala 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 shadaka bala 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 shandaka balandalaya hala 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 ಯೇಸುವೆ 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 ಅಂದರೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ. Hallelujah, 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 amen, hallelujah, hallelujah. Jesus सोम्या आमच्या देवा तुका आराधा तुका महिमा. जेजू जेजू आमच्या वैजा गुण आमका जेजू आपड जेजू पिडेन छिडेन गुण कर जेजू सुडका लाभ. जेजू सोम्या आमच्या वैजा सुडका लाभ. Hallelujah, 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 hallelujah. आमचे हात तकलेचे दवरया, पवित्र आत्म्याची मजत मागया. पवित्र आत्म्या देवानी अभिषेक कर. पेंतेकोस्ता दिसा अपोस्तलांचेर देवान आयलेल्या पवित्र आत्म्या, सिनाई पर्वताचेर मैजेचेर देवान आयलेल्या पवित्र आत्म्या, तबर पर्वताचेर जेजूचेर देवान आयलेल्या पवित्र आत्म्या, योर्दान न्हंयेंत परव्या रुपी देवान आयलेल्या पवित्र आत्म्या, आमच्या देवाने आमकां अभिषेक करे. तुज्या कृपेन बरोवंके, धैर्यान बरोवंके, भलायकी दिवंके पवित्र आत्म्या. हांगासर माध्यम मुखांत मिसाचें बलिदान आराधन करतात त्या सगळ्या भक्तिकांचे देवाने तांचे सांगात राव. तांकां भलायकी दी, तांकां समाधान दी, तृप्ती दी, जैत लाभय, कमान भद्रती फावो कर, ताचे जिवीत नंदन कर पवित्र आत्म्या. यदि टेंपलांत हांगासर बसोन आराधन करून आसा, तुजी मजत मागून आसात त्या हर एकल्या भक्तिकांक तुजे कृपेचो पावस वत. तुज्या दैवीक देण्यानी तांकां भर, तुज्या फळांनी तांकां नेटय. गुण करची दैवी सगळं तांच्या शिराशिरेने वळाय. हर एकल्यांक तुज्या कृपेच्या बेसावांनी भर. हे सर्व माध्यम मुखांत तशें हांगासर इगर्जेंत हे मिसाचें आराधन करून आसात ते हर एका भक्तिकांक गुण करची सकत लाभय. तांच्या मुखल्यार रावन तूं ताका वाट दाखय पवित्र आत्म्या. तांच्या फाटल्यान रावन तांचें संरक्षण कर. तांच्या बगले रावन तूं ताका संगात दी. तांच्या वयर रावन निरंतर आशीर्वाद लाभय. अपवड आनी गुण कर. टच आनी हील देम लॉर्ड. मुखार बाबडी न्हू पवित्र आत्म्याची मजत विशेष करून तुमचे रगत आमी मागता. आतां सकयल करान पवित्र तेलाची मागणी करतना तुम्ही 2 लाईन करनेवचें. भक्तीन पवित्र तेलाची मागणी स्वीकार करची. सुमेची गुण करची देवी सकत तुमच्या शिराशिरांनी वळतली. सुमी तुमकां भरपूर आपण गुण करतलो. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. आत्म्या देवोनी दैविक सत्येन म्हाका भरूंकी. पवित्र आत्म्या देवोनी नवे जिवीत
म्हाका लाबोकी पवित्रज्ञ देवोनी दैविक सत्तेन म्हाका करूंकी पवित्रज्ञ देवोनी दैवेची जीवित म्हाका लाबोकी म्हाका तुजी समजणी शांती समाधानी जियो जिणी धाडतो मोचेर तुजी सादिणी सेवक जावं जीव विश्वास कोणी योगितज्ञ देवोनी दैविक सत्तेन म्हाका करूंकी पवित्रज्ञ देवोनी नवे जिवीत आमकां लाबोकी कष्टातेल्यांक तूं चौकसाय लाबोय रडतेल्यांक तूं बुजवण लाबोय थकलेल्यांक तूं विशेव लाबोय काळजामची तुज्या मोगार पेटय पवित्रज्ञ देवोनी दैविक सत्तेन म्हाका करूंकी पवित्रज्ञ देवोनी नवे जिवीत म्हाका लाबोकी हालेलुया 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 हालेलु हालेलु हालेलुया हालेलुया आमचं समय आमच्यामध्ये असा या वक्त आमका आशीर्वादित करता गुणकरची दैवी सगत आमच्या शिराशिराने वळा येता त्याच्या पवित्र सोडून आमका दोन्ही दळ करता हे पवित्र देवाने आमका अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या समानी पर गुणकरची दैवी सगत आमच्या शिराशिराने वळाय तुझ्या पवित्र रक्तान दोन्ही दळ कर आशीर्वादित कर आपण जेजो आपण पवित्र आपण आमका गुण कर तुझ्या फळाने आमका तुझ्या देण्याने आमका टच टच heal us Lord hallelujah 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 praise the Lord hallelujah Ergan tuka sumiyan Jesu oglap tuka sumiyan Jesu aradan tuka sumiyan Jesu hallelujah 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 joran thaliya beton sumiya din wasu joran sumiya अनुभव तुमका जालो जाल्यार आनी जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आशीर्वाद घेवंक गावया गीत या देवाच्या सक्रामेंतान एरिया वोडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आदार्या सोलवून विचारस्कत विश्व्या भवताची बोल दिव्या जशी बापा तशी सुता उल्लासानी सुतीसा पदवी मायमा ससना एका साड्या अर्चिता तुका दोगांच्या स्विरिता समसामी नवटा आमेन
ये देवा या विचित्र सक्रमेता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडून सफळ सदां समचे तेम बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर. अशें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी आमच्या जिबेच्या तकलेची वावंटांची स्तुती मात्र न्ही बगार काळजांत हांव तुजी स्तुती करूं, काळजांतान तुजो मोग करूं, खऱ्या काळजान खऱ्या मनान कलतेपणान आनी हृदयतेन कलत्या काळजान तुजो मोग करूंक तुजे सोय आमच्या मागण्या मुखान संबंध जोडूंक आमकां फोव कर. हे आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान सो जी येताने रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. उबी रावया. तीन श्लोक म्हणया. सदैव जावं सुमेचें नांव म्हणटना आतां आनी सदां सर्वदा, आतां आनी सदां सर्वदा म्हणटना सदैव जावं सुमेचें नांव. जायत की सदैव जावं सुमेचें नांव, आता आणि सदां 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 सर्वदा आता आनी सदां सर्वदा, सदैव जावं सुमेचें नांव, आता आनी सदां सर्वदा, सदैव जावं आता आनी सदां सर्वदा, आता आनी सदां सर्वदा, सदैव जावं सुमेचें नांव. आता आणि सदां हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Praise the Lord. ही माने गीता मी गाऊया. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. मुघाळ पुत्र सोवे आवारी आशीर्वादी आमका. भगीन गुरुसाच्या कृपेने आमकां आमचे देवा आमचे स्पंदनले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.